पाकिस्तानाच्या नाफ्ता घेवन वचपी जहाज गोंयान हाडून मुरगांव पोर्टाचेर दवरिल्लें. फाटीं जाल्ल्या वादळान तें जहाज बंदरा वयल्यान व्हांवून दोनापावला कुशीक आयिल्ल्यान बोवाळ जालो. राजकीय पक्षांनी हो विशय उखलून धरलो. मंत्र्याचेर आरोपय केले. सरकारा वतीन मुखेलमंत्री पत्रकारांक म्हायती दितालो, मात थळावो आमदार नगर उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान जाप काडूंक नासली. आतां ताका जाग आयली. तांणी सरळ ज्या जाग्यार नाफ्ता सांठोवपाचो आसा थंय मोर्चा काडलो. इतलेंच न्ही, जाल्यार सरळ मुरगांव बंदराच्या अध्यक्षाचेर आरोपय केल्यात. गोंयान हें जहाज हाडपाक MPTचो अध्यक्षच जबाबदार आसा. ताकाच तातूंत खूब उमेद आशिल्ली अशे आरोप मंत्र्यान अध्यक्षाचेर केल्यात. मुरगांवच्या लोकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न आशिल्ल्यान MPT वाठारांत आशिल्ल्या बेंजोप्लास्ट आस्थापनान नाफ्ता सांठोवपाक दिवचें ना अशें म्हणून नाफ्ता खाली करपा खातीर विरोध केला. पळयात मंत्री मिलिंद नायक कितें म्हणटा तो. नलिनी म्हणून वेसल नाफ्ताची येयला पळय, त्या वेसलाचेर नाफ्ता आहा. बाकीची सगळी स्टोरी आयकून आतां सामकी क्लियर जाल्ली आहा. आनी तेतून खुबश्या जाणांचे कंप्लेनी आसले आनी खूब जाणांनी खूब कितें उलयलें, खूब कितें सांगलें. पण आतां फायनल म्हणजे हांव 2-3 फावटी हांगासर काय एजिटेशनान कोणा कडेन न उलयता हांव 3-4 फावटी CM कडेन रिक्वेस्ट केला. CMाक सांगला, CM एग्री जाला. आनी आतां 1 वरा पयलीं CMाक फोन केला, सांगला की ती नाफ्ताचें जें कितें जातलें त्याच्या नंतर ती वेसल थंयसून तुमी काडली आनी व्हेली आनी तेतूंतलें तें मटेरियल कितें नाफ्ता तो व्हेलो जाल्यार ह्या पोर्टान आनी दुसरे कडेन स्टोर करप ना. ते कोणाकय घेवं, कोणीय व्हेलो, आमकां तेजें अजिबात तेचें कांयच कन्सर्न ना. पूण आतां ह्या एरियान फक्त एकच टँकाचें अशें आहा की गणेश बेंजोप्लास्ट आमच्या फाटल्यान जे आहा, आमचे लोक सगळे जमलेले आहा. तरी आतां आमी 15 मिनटां सांगला म्हणून इतले लोक येयला. फाल्यां सकाळीं आमी सगळे MPT चेअरमॅनाच्या बंगल्यार वचपाची तयारी आहा, म्हणजे ऑफिसांत. जर तें डिसिजन राती पर्यंत म्हाका कळना की हांगा घालना म्हणून आमी चेअरमॅनाक घरा घालतले आनी बंद करतले. कारण MPTच्या चेअरमॅनान तेणी ही वेसल हाडपाक मुवमेंट केला आनी ताका आतां कशें तरी कोणाक मेळ्ळा ताका तें लागीं करून आपल्या वयल्या हांगा काडून उडोवपा जाय. ह्या लोकांचे सेफ्टीचेर हें करून सेफ्टीचें न चिंतता जर तो तशें करता जाल्यार आमी फाल्यां सकाळीं थंय वयतले, फाल्यां ताका जाब विचारतले. आनी ह्या गणेश बेंजोप्लास्टाच्या कंपनीच्या ओनराकाय हांव फोन केला, ताकाय सांगला तो परत रिस्पॉन्ड करना. ताचो डायरेक्टर कोण आहा रॉड्रीस ताकाय सोदून काडला. सगळ्यांची नांवां सगळं आहा. CM कडेन उलयला, चीफ सेक्रेटरी कडेन उलयला. आमचो सेक्रेटरी संजय कुमार आहा, तेणी टायम एंड अगेन तांकां सांगलेलें हांगा घालपाचें सोदी नाका. चेअरमॅनाच्या मातशी चेअरमॅनाक चड उमेद आहा म्हाका हांगा घालपाची. आनी गणेश बेंजोप्लास्ट जे आहा ते तांकां दिसता तें एक धंदो मेळटा म्हणून जातलें. पूण तांकां ते गणेश बेंजोप्लास्टाक फुडें चड म्हारग पडटले हे सगळे लोक जर उबे जाल्यार. कारण हांगा लोकांच्या जिवाचो प्रश्न आहा. हे लोक सगळे हे सहन करून घेवपाचे ना. परत एकदां सांगता, चेअरमॅनाक चड इंट्रस्ट आहा. चेअरमॅनान टेंडर काडटानाय खंय असो काडला, सगळे रिपोर्ट काडला. टेंडर काडटानाय असो काडला, त्या गाडयेन म्हाज्या लेटर आसा. टेंडर काडटानाय असो काडला चेअरमॅनान की आमी तुमकां हांगासर एका टँकेन स्टोर करून दिता, भायर रोड व्हरपाचें काम तुमचें. ॲक्च्युली कोणी घेतला पळय, भायली कंपनी येवपाची आसली आनी कोणी. त्याच्या नंतर गुजरात कंपनी 3 की 4 कोटीन ते थंयसून व्हरपाचें घेतला. तेंची जबाबदारी आसली. पण हेणी थोडो पार्ट जबाबदारी आमची घेतली. आपूण अरेंज करून दिता आनी बाकी तेय कंपनीन मागीर हांकां पेमेंट करप. हे उलटं सुलटं चेअरमॅन करता, असले कोता येवपाचें ना. हांव सरकाराच्या वतीन सांगता, हांव सरकार आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बारीकशे सुद्दां हेतून कितें जर प्रॉब्लम जालो जाल्यार खुबश्या लोकांक प्रॉब्लम जावपाचो आहा. आनी आमी ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ते कशें देवंक दिवचे न्हय. हे फक्त आयच्या दिसाक आतां 10 मिनटान सांगल्या उपरांत इतले लोक जमा जाला. हांवें फोन केलो, सांगला अशें हांव प्रयास घेवपाचो. आमी गणेश बेंजोप्लास्ट फुडें ना, त्याच्या पात्रांकूय हांगा आपोवपाची गरज आहा. तो घेवपाचो आहा जाल्यार हांव CMाक सांगला, फाल्यां हांव जर आयज सांजे पर्यंत आमचो रिजल्ट येयना, आमकां कळना, हांगा घालचें ना म्हणून, जाल्यार आमी MPT चेअरमॅनाच्या ऑफिसान वचपाचे आहा रोय सगळे लोक. आनी हेच्या पेक्षा 10 पटीन लोक येवपाची तयारी आहा. पूण हांगा हय मटेरियल आमकां नाका. तेणी ज्या पद्दतीन ते हँडल करपाक चिंतला, हाडपाक जबाबदार तो, व्हरून काडपाची जबाबदारी तेची. हांव CMाकय 4 फावटी सांगला, तो मेन कल्प्रीट ते हाडपाक. तेणी परमिशन दिवंक नासलेली ती बोट हांगा येवपाची नासली आनी खूब जाण ट्राय केला. आतां ऑफिशियली म्हाज्या लेटरेडाचेर हांवें ताका एक लेटर केला. हितून सगळें क्लियर जाता की आमचे कोणाचेच हांगासर कोणाचें इन्वॉल्वमेंट नासलेलें ना, जाल्यार अशें लेटर कोण करूंक शकना. जो पर्यंत आमचेर ते येना पळय तो पर्यंत हांव अशी एक्शन करचो ना. हे क्लियर आतां दिसपाक लागला की चेअरमॅन त्या कंपनी वांगडा कितें तरी हात मेळवणी आसतली आनी तो कितें तरी तेतून तांकां सामील आहा म्हणून अशें करता. म्हाजें ऑफिशियल लेटर आतां धाडला, इन्वायट केला. उदुरट्याचे कडेन फोनार उलयला. तेन्ना हे सिरियस मॅटर आहा. हांगा म्हाका दिसता CMा कडेन वचून उलयल्या उपरांत CMान म्हाका सांगलें तूं प्रेस घे आनी क्लियर कर, आपूण तुका उतर दिला, हांगा घालचें ना. पूण तेच्या उपरांत जर तो ट्राय करता जाल्यार तो आमच्या CMा वयर जालो अशें दिसतलें. तेणी तें करचें न्ही. भायले भायर दुसरें ऑप्शन आहा. तेंचे कडेन 2 ऑप्शन आहा.
टेंडर कोणाक दिला तेजे दोन ऑप्शन आहा. ट्रान्सशिपराचेर ट्रान्सशिपिंग करप आनी दुसऱ्या वेसलान घालप ते आनी भायले भार व्हरप. ती पिडो हांगा वापरा नाका, भायले भार वचनी हांगा येवची न्ही. नाफ्ता भरिल्ले जहाज गोंयांतल्या बंदराचेर हाडटात त्याच वाठारांत गोंय राज्याचो मंत्री मिलिंद नायक रावता. नाफ्ता जहाज गोंयांत हाडल्यार सुमार 4 म्हयने जाले. जहाजा वयल्यान गोंयांत सुमार 2 म्हयने बोवाळ चालू आशिल्लो तेन्ना थळावो आमदार गोंय राज्याचो मंत्री केन्नाच विरोधान उलोवंक नाशिल्लो. इतल्या दिसा उपरांत जहाजांतलो नाफ्ता काडपाक सुरवात करपा खातीर सोपस्कर पुराय जातकच आतां विरोध करपाक लागला. इतले दीस मंत्री मिलिंद नायक MPTच्या विरोधान कित्याक उलोवंक ना? इतले दीस मुरगांव बंदराच्या अध्यक्षाचेर आरोप कित्याक केले ना? मुरगांव पोर्ट वाठारांत आशिल्ल्या बेंजोप्लास्टाच्या गुदावांत नाफ्ता सांठयल्यार लोकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न आतांच कित्याक उबो केला? मुरगांव बंदराचेर जहाज आशिल्ले तेन्ना थळाव्या लोकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न नासलो काय? काय मंत्री मिलिंद नायकाक पाकिस्तानाच्यान हाडिल्ल्या ह्या जहाजांत नाफ्ता आसा हें खबरच नासलें?